ओवरऑल जर समरायज करतलो जाल्यार अशें दिसता की मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचे बरे दीस येवंक अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त जे सरकारान आसात, जे लोकप्रतिनिधी आसात, जे BJP बरोबर आसात तांचेच अच्छे दिन आयल्या. सर्वसामान्य मनशाक हांगा खूब ताचेर अन्याय जाता. MPA म्हणटा ती दादागिरी करता. MPA इतली दादागिरी करता की BJPचो स्पोक्समॅन आनी आमचो कलीग आनी वास्कोचो आमदार ताणें पसून हे बोवाळ मारला की ताची डबल इंजीन MPAचे दादागिरीचेर कांय ताका वखद ना. सो हाजेर क्लियर दिसता की सरकारान हात वयर काडिल्ले आहा. गोंयचो सरकार सरेंडर जाला मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचे फुडें आनी ही मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी वास्कोचो पोर्ट आनी मुर्मुगांव तालुका तांणी तांचे बापायचे बेस्ट अशें ते ट्रीट करतात. ताका जाय ते भशेन करता आनी तातूंत स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो ना. थंय ज्यो बोटी येता बोटीचेर हफ्ते मागतात. जे कोळसो येता कोळशा खातीर धंदे बंद जातात. म्हजे कडेन एक स्टॅटिस्टीक आहा की सगळे म्युनिसिपालिटींनी ट्रेड लायसन्सां म्हणून लोक एप्लाय करतात. वास्कोन ट्रेड लायसन्सां सरेंडर करतात. तुम्ही चेक करून पळयात. म्हजे कडेन आन्सर आहा एसेंब्लीन दिल्ले आन्सर. 13 म्युनिसिपालिटीन एकूच म्युनिसिपालिटी अशी अकलेक पावल्या, अधोगतीक पावल्या म्हणटा ती वास्को म्युनिसिपालिटी. हांगा धंदो जायना. धंदो कित्याक जायना? ऑल दीस इज लिंक टू वन कमोडिटी कॉल्ड कोल. कोळशा खातीर कोणूच हांगा येना. बरे लोक गिरेस्त लोक जे पयले आशिल्ले ते हांगा गोंय हे वास्को सोडून वतात. आनी हाजे खातीर एक कंप्लीट हाका एक रिमाइंड मारचें पडटलें. ताचेर एक बरो विचार जावचो पडटलो. आतां हांव आज आयला फकत लोकांचे कागाळी आयकुपाक आनी जाता तितले भशेन हे इश्यूज रेज करपाक. आतां हांव हे सगळ्या इश्यूज आयकल्या आनी आमी रेज करतले आनी ताजे मागीर परतोय हांगा हांव येतलो की रेज केले म्हणून जायना. ताची सोल्युशनां येवपाक जाय. सोल्युशनां आमी सजेस्टूय करतले. सरकारा कडेन आमी प्रोएक्टीव वागतात. वी आर नॉट सेईंग दॅट सोल्युशन तुवें हाडचें म्हणून. आमी सोल्युशन कितें तेंय बी सरकाराक सजेस्ट करपाचें तकली आनी एक्सपिरियन्स म्हाका आहा ते हांव करतलो. तुम्ही हांगा आतां आवाज घेवन येयल्यात पूण हांगा तुमचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा जातलो जावं रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो बितलो काम जर आमी लोकांचें केलें आवाज जर काडलो जाल्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो. नाजाल्यार लोक कित्याक निवडून दितले तुका? आमी बी आमचे वाठारांत आमी लोकां खातीर झगडटात, तांची कामां करतात म्हणून लोक आमकां मतां मारतात. हांगा जर तेंच जालें तेंच जर हांचे भितरल्यानूच एक कोण मनीस आयलो जाल्यार मे बी आमकां 2027 खातीर ते मागीर पळोवया. पयलीं आज फकत आज पॉलिटिक्स उलोवचें न्ही. आज हांव म्हज्या पार्टीचो बॅनरूय लावना, फक्त म्हजें नांव लायिल्लें आहा. आमी आयल्यात लोकांचे इश्यूज आयकुपाक आनी सोल्युशन दिवपाक. विशय तुमी इतके आयकले तुमकां कितें दिसता खरेंच हांगा डेव्हलपमेंट जावं हेचे? डेव्हलपमेंट कसलो डेव्हलपमेंट? हांव सांगता तें पळय म्हणून ट्रेड लायसन्स सरेंडर करतात. कोळसो वाडला, MPAची दादागिरी वाडल्या. स्थानीक मनशाक कसलोच रिस्पेक्ट ना. वेस्ट गार्बेज जी एक्युमुलेट करता ती मंकी बीच म्हणून तातूंत वता. सकयल्ली स्प्रिंग आहा ती पोल्यूट जाल्ली आहा. रेमेडिएशन ऑफ लिगसी वेस्ट म्हणून तो इश्यू आहा. सो हे सगळे इश्यूज आसतना कितें उलयतात? खंय वास्को आनी मुर्मुगांव पावना. एक मंत्री जाला, मंत्री आपल्या हातून बरें गार्डन करता, कितें तें वॉकिंग ट्रॅक करता. त्या वॉकिंग ट्रॅक ही should be thinking of himself as a पालक मंत्री of the तालुका. सो तालुका फेस्ताक पावला मरे. तालुकाचें कितें जाता बरें? नाजाल्यार ट्रेड लायसन्स सरेंडर करता म्हणटा हांव कसो सांगूंक शकता तुमकां? सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांकां ती कोण ती हेल्पर आहा तांकां 1000 रुपया खंय हें दितात. 1000 रुपया 1000 रुपयान कितें जाता? अर्थ आसा हाका? आय थिंक the government is inhuman when it comes to people's issues. So after listening the grievances, overall, what is your vision for the Vasco and Murmugaon? My vision will be dependent upon how many issues I address, what solutions come, and those which don't come, then we will have an alternate vision for which we will come to the people. Today it's all only about listening to the grievances. आता हे कितें म्हणटा ते दुसरी एअरलायन एअर इंडिया डायवर्ट जाली, इंडिगोय डायवर्ट जाली, एअर एशिया डायवर्ट जाल्या. आता साऊथ गोवाच्या लोकांनी कितें करपाचें? साऊथ गोवा लोकांनी मरपाचें जाल्यार मरपाक तयार आहा आमी. हो सरकार आमचो विशय गंभीरपणी घेयना.
हांव जाणा तूं एक आमचो बरो लिडर, विधानसभेत बरे विषय गोंयचे मांडटा आणि पर्रेकर सारको आपलो आमचो सीएम सारको तो बेसडे जालो, अरे तुजी काडू भायर काडू तू ना. हो जे विजय सरदेसाय म्हणटा न्हू तो विथ प्रूफ वयता, विथ डॉक्युमेंट वयता. कोई माइकलाल पैदानी हुआ कि अजय साहब को हमारा नीचे बिठाने को. आज दुसरो विषय आमचो धनगराचो आसा. 94तल्यान धनगराक एसटी दिता 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 म्हणून पर्रेकर आपले मंत्री सीएम सांगले तुम्ही सगळे भाजप सरकारात जॉईन जा, तुमची हांव 4 दिसान एसटी दिता. आज पर्यंत आमका काय ना घर काय ना घाट काय धनगर समाज. आज धनगर समाजाचे 114 वाडे आसा नॉर्थ ते साऊथ आणि चडशी लोकसंख्या आमची सांगे मतदारसंघात आसा आणि 70 आसा केपे हा. पूण केपेकारे आमचो म्हाजोच चुलत भाव तो डेप्युटी सीएम, ताका त्या वाटेन दवरला तेजी बोट बुडली. आता आम्ही धनगर समाजान करते कितें? फाटी आमकां 4 फावटी दिल्ली येयले, आम्ही गेले सगळे राजनाथ सिंगा मेळ्ळे, व्हडले व्हडले हेका मेळ्ळे, करतात म्हणटा. परत पार्लमेंट इलेक्शन येयले, असेंब्ली इलेक्शन येयले का आमच्या समाजाक दिल्ली व्हरतात आणि आमची दिसती फसवणूक करतात. हो धनगर समाज हो नीज गोंयकार आसा. जसो एक गोंयचो आवाज म्हणटा तो गोंयकार फॉरवर्डाचो जो खासदार जे विषय घेऊन वयतात, आम्ही गोंयचे धनगर, आम्ही राना वाठारा आयज आम्ही सगळे सांबाळले, आम्ही धनगरान. हो खंय तरी आमचो विषय तो विधानसभेत काडचो आणि आमकां न्याय दिवचो. आज टॅक्सीचो इश्यू, माझे टॅक्सीचे भाव हांव 1979च्यान टॅक्सी चलयता. आयज हांव म्हातारो जालो, आज म्हाका 70 वर्सां तेकल्या. टॅक्सीचो धंदो बरो वायट हे म्हाका खबर आसा, म्हाका हेंच्यांनी ज्ञान दिवपाचें गरज ना. आज आमी टॅक्सीकार आहा, आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार, आमी गाडयेत बसता, गोंयची हिस्ट्री सांगता. पुर्तुगेज टायमार कशें आशिल्ले, आयज कशें आहा. वयतना जुवारी नदी दाखयतात, आंब्याची झाडां दाखयतात, वडांची झाडां दाखयतात. वाटे गोंयची जनरल नॉलेज शेत कशें पिकता, पुर्तुगेज टायमाची घरां कशी आसा हे आमचे टॅक्सी बंधू आहात, ते कस्टमराक गायड करतात आणि इतली बरी सर्व्हिस दितात आणि वयल्यान आमकां टिप्सूय दितात आणि येयल्ले फावटी आमकां कंटिन्यूस बुकींग दिता. आता जे एक न्यू कायदो हे पाडटा म्हणून कोणाक फायदो? तो गोंया कितें मेट्रो सिटी, ते बॉम्बे आणि बेंगलोर चलता, गोंयाक चलना. गोंयात कशा चला म्हणजे आम्ही आता काणकोण भाडे घेऊन गेले जाल्यार आम्ही थंय रावपाचे, मग थंय आणि लगीन जावपाचे आणि थंयच रावपाचे. जसे आमचे थोडे करतात तसे आम्ही कितें करपाचे? शेंद्री घेऊन आता ते कितें मेट्रो सिटीन थंय ड्रॉप केलो, थंयच्यान दुसरे भाडे मेळ्ळे, तिसरे भाडे मेळ्ळे. आज आमच्या टॅक्सीकारा भावांचो धंदो सर तुमच्या हातीत आसा आणि हांव जाणा विजय सरदेसाय बाब हो आमकां न्याय दितलो म्हणून. आमचे पळय त्या पैशांचेर आमचे बायले गांव पोसता, माझ्या नातराक पोसता, नातरांचे लग्न करता, कार्य करता, सोयरे दायऱ्यांचे करता. आमकां इथे गव्हर्नमेंट लोन दिता, मीटर हाडले आमच्या गळ्यात घातले आणि वर्सा आमकां 5,000 ते आणि भरूं पडटा. ते सेल मारपाक थंय आणि 500 रुपये भरूं पडटा आणि ते खंय बी आमकां मार्शालाक थंय वचूं पडटा आमकां मिटराक सेल मारपाक. हे कित्याक आमचेर अन्याय जाता? देव खंय न्हिदला? गोंयचो देव न्हिदला? मेन उद्देश की आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे वास्को जावं, दाबोली जावं, बोगदा सडा यांचा आवाज जो आहा न्हू तो असेंब्लीन पावना आणि तो असेंब्लीन पावना. इवन नॉट ओन्ली मुरगांव, गोंयचो आवाज पावना. पण तेका लागून हे जे आमचे जे आजी माजी आमदार आहात ते सगळे न्हिदलेले आहात आणि गोंयचो आवाज जो गोंयचे लोकांचो आवाज जो असेंब्लीन व्हरपी आहा तो आता सगळे गोंयभर खबर आहा की आमचो विजय बाब आहा. आणि विजय सर जे मुद्दे मांडटा तेका लॉजिक असता, तो बेश्टे मुद्दे मांडपाचे म्हणून मानना, तो वयल्यान तेंचे सोल्युशनूय तेंका दिता. आणि गोंयचो आवाज लोकांचो आता जे डिफिकल्टीज आहा ते आयकपाक, तेंचे ग्रीव्हन्सीस आयकपाक स्पेशली विजय बाब आमच्या मुरगांवान येयल्लो आणि तेच्या लागून हो जनता दरबार आयज घडोवन हाडलेलो. आणि हे जनता दरबारात तशेंच आमचे तुमकां खबर आहा आमचे डेली
आवाज करपी सोशल एक्टिव्हिस्ट जयेश, आमचो शंकर पोळजी हे सुद्धा हांगासर मुद्दामूच येयल्लेले आहा आणि तांकां खबर आहा गोंयांत ते डेली जे लोकांचे आवाज जे ग्रिव्हन्सीस आहा जे मुर्गांवान कितें रॉंग जाता तेन्ना जो आवाज काडटा तो शंकर पोळजी आणि जयेश शेटगांवकर. सो हे सगळ्यांनी तेंच्यांनी जे मुर्गांवान कितें वायट चल्ला जे कितें असेंब्लीन जे मुद्दे काडपाक जाय हे तेंच्यांनी मांडलेले आहा. लोकांनी महिला येयलेली आहा, महिलांनी आपले थंयसर मुद्दे मांडलेले आहा.